झाड पडलें म्हणजे कितें हांव न्हिदलोलो भितर हांव न्हिदलोलो राती 3 काम गाडयो वयल्या आनी न्हिदलो म्हणून सकाळीं उठलोलो अशें 5 उठलो आनी भायर येयलो परत न्हिदलो जॅम येता आनी झप करून तो 10:30-11 वारो येयलो तो घुंवलो आनी हें पडलो वारो पडलो म्हाज्या पांयार सारको वारो हें पांयार गेलो मागीर ते सगळे लोक येयलो सरपंच येयलो येयलो सगळे येयले पंच येयलो सगळे येयले हे फायर ब्रिगेड वचून हें करून गेले पंचनामा करून गेले कितले 11 पडले 11:30 कितें 2 झाडां 2 झाडां एक सायलो आनी एक बिल्लो झाडां तुमच्याच मालकीची हय हय ओके ऑलमोस्ट घराचें नुकसान कितलें जालां अशें तुमकां दिसता आसतलें आतां तसो करूंक वयता जाल्यार तुका ऑलमोस्ट हांव एक 5-5.5 वयर पावतलो कितें कितें डॅमेज जालां डॅमेज म्हणजे आख्खे पारे गेले म्हणजे वयर आख्खे पत्रे हे ते सगळे गेले इश्यू गेले म्हाजे भितरले कबडां फुटली कबडां फाटी मारली कोण कोण तेन्ना घरान आसली हांव एकटो आसलो ते कोण येयला म्हणून तेन्नाच भायर येयल्लेले भायर येयलो म्हणून ते साल्वार हांव न्हिदलोलो भितर म्हाका ते कळोंक ना जप्प करून एक तकले मातशे गुण आपडलो आनी पांय दोनूय पांय दोगांच रावता घरा ना ना 30 कॉलाक गेल्ली भुरगीं आसा 30 कॉलाक गेल्ली 30 कॉलाक गेल्ली हे घर मरे देवाचें हांव देवाक सांकळ्याक आनी वयलो होतो आमचो खडपेश्वर देवाक हांकां हांव नमस्कार करता कित्याक तेंच्या आशिर्वादांनी आयज ही हो न्हिदलोलो खाटीचेर आनी तेजी बायल नुस्तेकार येता म्हणून भायर गेली धांवून नुस्तेकाराक लागून ती सुटली कित्याक ती किचनान आसली किचनान सगळें आख्खें तेजें हें पडलां पारे बिरे सगळे पडले आनी ती थंयच आसली ती सालवार थंयसर आनी हो न्हिदलोलो आनी हो न्हिदलोलो म्हणजे जागो आसलो मातसो तेणी पांय पोवळ्या म्हणजे तेजे पांय सालवार नाल्यार होय बाबडो वचपाचो सपोज तर ही रातचें कितें जाल्लें न्हू तेंची फॅमिली म्हाका दिसता तेंची दोगांय भुरगीं चेडवां आमी सगळीं थंयच न्हिदतालीं एकाच रुमान सगळीं कितें जाय तें सांगून जाल्लें देवान तसलें करूंक ना दुसरें आतां इतलें जालें तेजें पळय आख्खें घर तेजें डॅमेज कांयच ना 5 पयशाचो व्हॅल्यू ना ह्या घराक आख्खें घर मोडचें पडटलें तेन्ना लास्ट टायम ते बांदकारवाडे आमचे पिलिंबी फ्लड जाल्ले फ्लड जावच्या पयलीं आनी एक झाड पडलें सावरीचें गोवोरमेंटान कितले दिले ताका वयर दिले ताका पयशे 20,000 घराचो व्हॅल्यू ऑलमोस्ट 40-50 हजार जाल्यार 1 लाख सगळी पोत्री 2-3 रूम गेले हेजे टीव्ही गेली फ्रीज गेली AC गेली जाल्यार गोवोरमेंट तांकां कांयच दिना आयज आतां हें घर मोडलां ऑलमोस्ट 10 लाख म्हाजे घराचें आहा कोणी फारीक आतां गोवोरमेंटाक हांव सांगता इतले पळय तेंचे डॅमेज जाल्या तेंची भांगरां विंगरां सगळे भितर भांगरां सोडून घाल भांगरां सेफ उरतलीं पूण तेंचे फ्रीज वॉशिंग मशीन टीव्ही कंप्युटर इंटरनेट सगळे गेले कांयच दिवचें ना गोवोरमेंटाक आतां तेणी आतां तलाटी सकाळी फुडें तलाटी येयलो तलाटीन सांगलें ताका कितें आपूण आपणाचो रिपोर्ट घालता तलाटीन ऑलरेडी रिपोर्ट घातलो म्हणजे तेणी आजून हें दिवंक ना रिपोर्ट तेणी फोटो बीन घातल्या म्हाका दिसता CMन आमच्या ऑनरेबल CM आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हेणी हांकां ऑलमोस्ट 10 लाख तरी ना हेजें घर आख्खूय मात्तूय ना घर मात्तूय ना तुमी पयल्यान घर मात्तूय ना ते सगळे मोडचे पडटले आनी आतां सद्या तांकां रस्त्याचेर खंय तरी रावचें पडटलें नाल्यार तेच्या आवय बाबाच्या घरान रावचें आतां तेजी जॉयंट फॅमिली आनी एकलो भाव आहा ताका दुसरो आनी तेंची फॅमिली भितर आनी तेजे आवय बापूय धाकटें घर आहा तेंचें भाटकाराचें मुणकारा हितून रावता न्ही ती आतां सगळे भितर थंय रावून काय जावचें ना हांकां तेन्ना CMन तांकां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 10 लाख तरी दिवंक जाय कित्याक आख्खे काबार तेंचे हांगा कांयच ना तुमी पयल्यान हे हांव CMा कडेन रिक्वेस्ट करता आनी आमचे MLA दिलालो कितें जालें की सोमती धांवता खंय तर CMा कडेन धांवता जाल्यार आनी हेजे कडेन धांवता एसेंब्ली सुद्दां तेणी उलयलें आयज तेजो मनीस कळना फुडें हांगा पावलो पळय स्टाफ तेजो हांगा पावलो आनी तेणी फोन एसेंब्लीन म्हाका दिसता उलयलें दिसता आनी CMन हेंचें आयकोन घेवपाचें आनी असलें आमकांच न्हू तुवें हांव आतां ह्या दिसांनी पावस हो पडला आख्ख्या गोंयाक आंटी वदो एकली म्हातारी येयल्ली आख्ख्या गोंयाक कोणाचीं झाडां कोणाचीं घरां कोणाचें हें केलां आमकांच न्हू आख्ख्या गोंयान पळय कितें जालां डिजास्टर मॅनेजमेंट तांकां दिवपाचे हे पयशे तेणी आतां 25,000 सांगले झाडां कातरपाक 25,000 दिता आमकां आतां म्हाज्या ते 17-18 वर्स पयलीं दिल्ले तेणी 12,000 आनी मागीर सांगलें तेणी 20,000 आनी आतां सांगलें 25,000 आमच्या अकाउंटार अजून एकूय पयसो ना पंचायतीच्या आनी 25,000 हे झाड आतां हे कातरूंक झाड घेतलें म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 40,000 एक सायलो आनी एक हो आहा आतां बिल्लो माड 40,000 घेतलो एक तशी रस्त्यार कितलीं झाडां आहा काल पळय तेणी फक्त एसेंब्ली आसता पळय तेन्ना एलक्यू मागतात ते फक्त स्वता येता कोणाक सेक्रेटरीक आनी क्लार्काक तांकां घालता त्रासान थंयसर आनी मामलेदार आनी हो
व्हिडिओ ते धांवता सगळे मात आनी आमचे क्लार्क आनी सेक्रेटरी धांवता फाटल्यान तेंच्या अर्जंट 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 असले अर्जंट तूं पळोवशी आमच्या हॉलीक्रॉस इस्कॉला कडेन वच थंय एक कसली ट्रेजेडी जातली पळय तुका हो पळय आतां इकरांक हो जाला इकरांक हांव नुस्तें घेवन तारीसून घरा येतालो पावणे इकरांक हांव आजोबाच्या आजोबाच्या हें आहा न्हू फर्निचर तेच्या आयल्यान ते कॅरान शेता कडेन पावस येता म्हणून मातशें व्हड हें घालूंक रावलो हांव जॅकेट घालूंक रावलो म्हणून हांव सुटलो नाल्यार म्हाज्या फुडल्यान जॉयंटाचेरूच आजोबा कडेन वयता पळय थंयसरूच ते व्हड हेजो खांदो पडलो रेन ट्री ती झाडांक हेका लायल्या पळय रस्त्याक ती तर म्हाजे तकलेर पडली हांवूय मरपाचो हेका लागून हांव सरकारा कडेन मागता पळय हो एक 25,000 20,000 आमच्या हितून एकावंटार कांयच येवंक ना हे खर्च करता पळय इतले तो करतलो हो आनी हांव करतलो नाल्यार आनी कोण करिना हे गोवोरमेंटा कडेन मागता 1 लाख मॅडमीन सांगला 1 लाख म्हणून 1 लाखान कांय फायदो ना हितून ही झाडां काय डिझास्टर मॅनेजमेंटाक दिवंक जाय तेणी एक ऑलमोस्ट 10-1 लाख तरी दिवंक जाय आनी सारकी डेंजर ट्री आनी चड मागता ते इस्कॉला कडेन ते मातशें कातरपाचें नाल्यार तरी भुरगीं धाकटी भुरगीं देडाच्या टायमार आनी सारको पेस्तलो तो हो पळय हांगा पेस्तला तो पेस्तलो थँक्यू